कोणी आमी हांसोणू ह्या संवसारीन जल्मानाव हांव वैकी कश्ट भुरगें रडटा जल्मात आसतना. देखून ह्या कश्टांत हांव कशें भायर येवचें. कश्ट आमकां कित्याक येतात, कित्याक आमकां कश्ट येतात. 4 कारणां आमी दिवयेत. क्रिस्त थंय भोवमोगाच्या भावा आनी भयणी, कुर्साविने क्रिस्त ना, कुर्साविने जैत ना. कुरीस म्हळ्यार कश्ट, आनी कश्ट मनशा जिवनाचो एक वांटो आनी दिसपट्ट्या जिविताचो एक फांटो. ताचें मूळ दुखाचें, पूण फळ स्वादीक आनी रुचीक. मोगाच्यानो तुमी बुद्धाची जिणी आयकल्या. तो मंथन कुटुंबांत, रायाळ कुटुंबांत तो जल्माल्लो. ल्हानपणार ताका कितेंच कश्ट ताणें पळयनी जाय म्हणून ताच्या बापायन सत्रायक गेल्ली. पूण एक दीस बापूय नातल्या वेळार तो आपल्या रथाचेर तो भायर आपल्या लोकांक मेळोवंक, परजेक मेळोवंक तो भायर सरता. आनी अशें वेता आसतना तो 4 संगती पळयता. पयलें एकलो बागोवन चलतलो एकलो प्रायस्त मनीस. पयले फावटी ताणें जिवनांत पळोवचें एका प्रायस्त मनशाक. दुसरो एकलो कुंकून मेळसो एकलो पिडेस्त. ताकाय अजाप मनशाक कसली पिडा येता गी म्हणून. तिसरें ताणें पळयलें एका मेल्ल्या तरणाट्याक रोडोन ताचे आवय आनी उरलीं पुरा संगाती व्होंवोन व्हरतलीं. पयले फावटी ताणें मरण पळोवचें. हें पळोवन ताका एक शॉक भोगता. हें सगळें जिवीतच एक कश्टांचें म्हणून ताका भोगता. आनी उपरांत मुंदारून वेता आसतना एका रुखाच्या मुळांत एक संन्यासी ध्यानांत आसुल्लो. आनी ताका कळ्ळें की ह्या कश्टांत हांव परिहार जरी जाय जाल्यार हांवें ध्यानाचें जिवन जियोवन एक म्हाका एनलायटनमेंट ज्ञानोदया जाय. देखून तो सांगूंक लागलो मनशाचें जिवन पाळण्यांत हांव पेटे पर्यंत कश्टांचें. आमचो जल्म दुखाचो. कोणी आमी हांसोण ह्या संवसारीन जल्मान हांव वैकी कश्ट भुरगें रडटा जल्मात आसतना. आमकां मोरांनी दुखाचें. कोणी मरतना हांसोन मरना, तोय दुखान मरता आनी उरिल्लीं दुखान आसतात. आमचे वयर पिडा शिडा येता आसतना ती दुखाची. आमच्या मोगातान आमी वेगळासार जाता आसतना, आमची मोगाची अंतरता आसतना या पयस वेता आसतना आमकां दूख भोगता. अशें आमी पळयल्यार पाळण्यांत हांव पेटे पर्यंत मनशाचें जिवन तो म्हणालो एक कुरीस, एक दूख, एक कश्ट. देखून ह्या कश्टांत हांव कशें भायर येवचें. वय ताणें ध्यान केलें आनी आशा तो म्हणालो ह्या सगळ्याचें मूळ कारण. पूण संपूर्ण तरान कश्टांक परिहार सोदूंक तो शकलो ना. कश्टाक आनी मरणाक आपल्या खाली उतरांनी मात्र न्हय, बगार आपल्या जिवना मरिफात परिहार सोदुल्लो एक व्यक्ती आसा जाल्यार तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. जेजूनच आपल्या जिवना आनी मरणा मरिफात कश्ट आमकां सकडांक येतात. ताच्या जिवनांत ती कश्ट आयिल्ले. तोय दुबळीकायेंतच जल्माल्लो. ताका जल्मात आसतना एक आसरो नातुल्लो. त्या उपरांत हेरोद राय ताका जिवेश मारूंक सोदता. हजारो महिला ते इजिप्ताक पयन करतात. ल्हान आसतना तसो बापूय अंतरता. उपरांत तो लोकांक
शिकोवन दिता आसतना सदांच केबडायो ताका जिवेशी मारूंक शास्त्री आनी फरिजेव सोदताले आनी निमाणें त्याच जेजूक तांणी कुर्सायलें. आनी त्या जेजून आपल्या कुर्सा आनी मरणा मरिफात ताणें आमकां दाखोवन दिलें की आमचें जीवन कश्टांत ह्या मरणांत आखेर जायना, बगार आमकां पूर्ण जिवनपण आनी सस्नाचें जिवीत आसता. केन्ना आमी आमचो कुरीस काण घेवन ताच्या फाटल्यान येता. आयच्या वांजेलान जेजू सांगता, म्हजो पाटलावदार जावंक तूं कुशी व्हरताय, काण घे तुजो कुरीस आनी ये म्हज्या फाटल्यान. आनी हो कुरीस काण घेवन आमी ताच्या फाटल्यान गेल्यार खंडी जावन आमकां तो ससान जिविताक व्हरून पायता. देखून आमी कश्ट आयले म्हणून भिवूंक नजो. कित्याक म्हळ्यार हर एका मनशाच्या जिवनांत आसात कश्ट. शोपनावर म्हणलो एकलो प्रसिद्ध पाश्चात्य तत्वशास्त्री सांगता, मनशाच्या आदींतावन आरंभातावन आतां पर्यंत हर एका मनशाच्या दोळ्यांतान देंवल्लीं दुखां जर तर आमी एकठांय केल्लीं, तीं सर दुखां सर सागोरांच्या उदका प्रास सड जावं पावती आसलीं. म्हळ्यार तितले मनीस रडला, तितले मनशाक कश्ट आसात. पूण जेजून आमकां ह्या कश्टांतावन आमकां ताणें सुटका दिल्या. तर ह्या कश्टांच्या विशयांत आमी इल्लो वेळ जाणा जावया भोवमोगाच्यान. कश्ट आमकां कित्याक येतात? कित्याक आमकां कश्ट येतात? 4 कारणां आमी दिवयेत. पयल्या सुवातेर कश्ट आमच्या पातकाच्या शुद्धीकरणा खातीर, ह्या पातकाच्या परिफणा खातीर आमकां मेळटात. थोड्यांक ह्या संवसारी येतात जावं पुरो, थोड्यांक मेल्या उपरांत पुलगोत्रींत ते कश्ट भोगतात. सस्नाचें सूख भोगच्या पयलें हर एका मनशान आपल्या पातकांतावन ताणें शुद्धीकरण जाय. दुसऱ्यान कश्ट आमकां आयिल्ल्या वेळार आमकां चड आनी चड धैर्य बोळ घटाय मेळटा आनी मुखले कश्ट आमच्या जिवनाचे फूड करूंक आमकां त्राण मेळटा. तुमकां एक ल्हानशें उदाहरण दिवचें जाल्यार अमेरिकांत एक फावटी एक एक्सपेरिमेंट तांणी केल्लें. एकल्यान 100 रूख 2 ताणें गादे विंचले. एकांत 100 रूख आनी एकांत आनी एक 100 रूख ताणें लायले. आनी एकांतल्या 100 रुखांक सदांनीत बरें उदक सारें आनी पुरा घालें. आनी एकल्या 100 रुखांक खाली 2 दिसांक 3 दिसांक एक फावटी उदक इल्लेशें सारें ताणें घालें. दोनी रूख वाडले आनी वाडोवन सुमार 1 वर्स जाल्या उपरांत एक दीस व्हड्ड जाल्या उपरांत एक दीस वारें जोड आयलें. त्या वाऱ्या जोडाक तांणी पळयलें की खंयचे पळय सदांनीत उदक तांणी दिल्लें, गोबर तांणी घाल्लो, ते रूख सादारण 90% ते रूख पुरा पडटाले. पूण हे रूख तांणी भोव 2 या 3 फावटी मात्र तांणी उदक दिल्लें, गोबर इल्लोसो घाल्लो, ते रूख शाबीत उरले, ते परतोवनान. कित्याक म्हळ्यार तांकां कळ्ळें की हे रूख खंयचे पळय तांणी सद्दांनीत उदक आनी दिल्लें, ताची पाळां गूंड वचोंक नात. कित्याक म्हळ्यार सद्दां तांकां उदक मेळटा, गोबर मेळटा. देखून उदक सोदून या हीट सोदून ती गूंड वचोंक नात. पूण आनी एक रूख तांकां उदक मेळनातलें. देखून उदक सोदून गोबर सोदून ताची पाळां गूंड धरणीर गेलीं. आनी अशें मुखार वारें जोडत आसतना ती पाळां गूंड रोंबुल्ल्यान तांकां ते रूख पडोंक नात. मोगाचें न्हू, आमचें जिवन तशेंच. आमच्या जिवनांत कश्ट संकश्ट आयिल्ल्या वेळार उपरांत आमकां धैर्य बोळ आमी घटाय मेळटा आनी त्या उपरांत आमकां चड कश्ट आयिल्ल्या वेळार ती फूड करूंक आमकां त्राण मेळटा. कश्टांचो फायदो जावन आसा हो. आनी तिसऱ्यान
हेरांचे आमकां कश्ट येता आसतना हेरांचे कश्ट आमकां कळटात. एकल्यान रामजानाचो उपवास ताणें पयलें करिनासलो तो, ताणें वखलो ग्रेस्त मनीस तो, आनी उपवास केल्या उपरांत तो एक दीस म्हणालो, म्हज्या जिवनांत भूक म्हूण कितें म्हाका कळोंक ना. पयले फावटी उपवास धरता आसतना म्हाका भूक कितें म्हणून पयलें कळ्ळी. वॉट इज हंगर आय केम टू नो. आनी आतां दुबळ्या धाकट्या थंय म्हाका पाप बिरबोत आसा, तांची भूक म्हाका समजता. चवथ्यान देव कश्टा मरिफात देव आमचो भावार्थ पारखिता. जॉबाच प्रवादी ताकाय देवान तसो भावार्थ पारखिल्लो, आमचोय भावार्थ तो पारखिता जावंक पुरो. तर कश्टा वरवीं आमकां कसलो फायदो. तुमी जर तर न्हंयच्या थडी गेल्यार थंय फातर आसात, थोडे फातर उरुट्ट आसात, आनी ते उरुट्ट आशिल्ले फातर आमी हाडून बरो ग्रोट्टो बांदता, मुरये मायेचो ग्रोट्टो बांदता. ग्रोट्ट्याक तुमी पळयल्यात भोव सोबीत फातर बायल्यान आसतात. हे फातर ते जितले सोबीत फातर कशे जाले, वर्सान वर्सां आपटोवन एका आनी आनेका पात्राक आपटोवन दोपटोवन ते भोव सोबीत नाजूक फातर जाले. जर तर ते एकामेका आपटनातले जाल्यार ताच्यो कोणची पुरा सफाई जावंक्यो नातल्यो आनी ते फातर सोबीत जाते नातले. अशें ते आपटाल्ल्यान आज ते फातर सोबीत जाल्यात. तशेंच आमच्या जिवनांत मोगाचें न्हू, कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमकां तातूंतल्यान फायदो आसा. म्हळ्यार देवाक फूड करूंक देवाची आशिर्वादां आनी बेसावां आमकां तो दिता. इतलें मात्र न्हय, कुर्साचो सांजो हांव एक भोव सोबीत सर दिता आमच्या जिवनांत कित्याक कश्ट आनी कितें फायदो घे म्हणून. तो म्हणटा, जर तर एकलो मनीस एकलो एक व्हडलो रूख हाडून तातूंत ताका जेजूची एक भोव सोबीत स्टॅच्यू या इमाज करी जाय तर तो आपले इर्दे काण्ण बरी किसोळ घालता, ते हांगा थंय आनी पुरा सफाई करता. तशें केल्यार मात्र तातूंत आमकां एक बरी सोबीत जेजूची इमाज मेळटा. तशें आमच्या जिवनांत हेरांत जावं दी, पृथ्वेंत जावं दी, कश्ट संकट येता आसतना हे इर्ण्या बरी आमकां ते सोबीत नाजूक करता. आनी आमच्या जिवनांत एक सोबीत स्टॅच्यू म्हळ्यार जेजूची इमाज आमचे थंय जाता. जेजू सा पावलान सांगले प्रकार, आतां हांव न्हय बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज पयल्या वचपान सांगल्या प्रकार जेन्ना आमी जेजूचे उपादेश पाळटा आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता, कितले कश्ट संकश्ट आयल्यारय आमी बरवसो सांडचे नांव, भावार्थ सांडचे नांव. धैर्यान आमी फूड करतले, मुखार वेतले, आनी देवान वैजे मुखार सांगल्या प्रमाणे आमकां जिवीत आनी सूख सस्ताचें आमचें सदांच आमचें जातलें. आमेन.